Keith Gioia, page number 16, A31. Service para ecclesiavo, sasna no mantuko. Service para ecclesiavo, sasna no mantuko. Tumbo forto, tu podvidar, tu shimoima, sogliak fangta. Service para ecclesiavo, sasna no mantuko. Service para ecclesiavo, sasna no mantuko. म्हज्या भयणीन भावनो तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत आनी काळजांत दवरात आमकां खूब जाणांनी मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांचे पासून तुमी मागया कितलीं जाणां बरेपण दुसऱ्यांक दाखयता चड करून आमकांय दाखयल्लें आसा हांगसर बजलिकेक तांकांय हांव दिनवासतां आनी तांचे पासून हांव मागतां तर हीं इंतेसांव आसात ओतम्या पासत जोसिना झेवियर बर्थडे सेलिब्रेट कोत्ता फिलोमेना आनी मिस तिणेन बरी सावथ भलायकी आनी दिनवासणेचे म्हूण भेटयलेलें आसा संगीता साविया मास्करेनस हिचोय जल्माचो दीस आसा ती देवाक आर्गां दिता आनी बरी सावथ भलायकी मागता अमेलीक क्लेमेंटिना माखीस हिचो म्हयन्याची मीस जावन आसा गिलेर्मिना डिसूजा हिचेंय म्हयन्याचें मीस अल्ड्रिच फेर्नांडीस आनी फामिली हांकां बरी सावथ भलायकी मागतात फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत फाउस्टिनो रेगो हाच्या ओतम्या पासत परिक्षेंत येश मेळच्याक एक मीस भेटयलेलें आसा बेर्नार्डो फ्रांसिस्को फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत तुमी मागया
जोलन फर्नांडीस हाचो जल्माचो दीस आनी तो देवाक आर्गां दिता आनी हे मीस त्या पासून ताणें भेटयलेलें आसा. विझिना मस्करेंजस आनी फामिली हे मीस भेटयतात दिनवासनेचे पवित्र त्रित्वेक आनी बागयोन फ्रांसीस शेवेराक. ऑटा मेनेझीस हिच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयल्लें आसा. विक्टोरीन द मेलो आनी फामिली पुलगोरतींतल्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयल्लें आसा. फेलिना आनी वायलोना डिसूजा आनी हे मीस दिनवासनेचे बागयोन फ्रांसीस शेवेराक भेटयल्लें आसा. आत्म्या पासत मिलाग्रिना गोंजाल आनेस हिचे आत्म्या पासत. जोकिना आनेस हाच्या आत्म्या पासत. पिएदाद बोकारो डोमिना हिच्या आत्म्या पासत भेटयल्लें आसा. तर ही सगळीं मिसाची इंतेसांव मनांत दवरया आनी देवा कडेन सगळें बरेंपण हांचे पासत आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. काळजान दूख धरून दुसऱ्यांक आमी तर बरें करूंक ना, दुसरीं आमचींच म्हणून ते भशेन आमी लेखोंक ना जाल्यार देवाचें भोगसणें मागया. आनी जें वायट तांकां केलेलें आसा तें आमकांच केलें आनी देवाक केलें म्हणून आमच्या पातकांचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सुद्दां सांगपाक मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. सुम्या काकूत कोर, Somia kaklut क्रिस्ता kor. काकूत कोर, Krista kaklut सुम्या kor. काकूत कोर. Somia kaklut मागुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर कोत्ताय तांच्या जिविताच्या सोर घडितांनी तूंच तांचें बऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी सिंतीदान आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आब्राम पोग्रेस्त आसलो. ताचे कोडे आसली खूब गोरवां, रुपे आनी भांगार. आब्रामा सांगाती लॉट भोंवतालो. ताची खूब मेंढरां आसलीं, गोरवां आनी तोंबू. दोगांयकूय एकठांय जिवंक तो गांव पावो नासलो, कित्याक तांची गिरेस्तकाय वाडलोली आनी अशें दोगूय बराबर रावंक तांकां आवगोड जातालें. अब्राहमाच्या आनी लॉटाच्या राखण्या मोदें झगडीं पेटूंक लागलीं. त्या भायर त्या काळार कानानकार लोक आनी पेरुजीत लोक त्या गांवांत रावताले. ह्या खातीर आब्रामान लॉटाक सांगलें, पळय, तुजें आनी म्हजें मोदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्या मोदें तोंटो आसचो न्हय, कित्याक आमी भाव भाव. सगलो गांव तुजे मुखार मेकळो ना. तूं म्हजे सोरशिल्लो कुशीन सोर. तूं दावे वाटेन वेशी जाल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलो, आनी तूं उजवे वाटेन वेशी जाल्यार हांव दावे वाटेन वेतलो. तेन्ना लॉटान आपली दिश्ट मारून जॉर्दानाचे भोंवतणीची सगळी जमीन पळयली. ती सगळी उदकान बोरीत शिंपलोली आसली. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोरा हाचें निसंतण करचे आदीं ती सगळी ज्वार पर्यान सर्वेस्पराचे बागे पोरी वो इजिप्ताच्या देसा सारकी आसली.
म्हणटोच लॉट जॉर्दानाचे भोंवतणची सगळीं शेतां मैदानां आपणाक विचून काडून उदेंती वाटेन गेलो. अशें तांणी एकामेकाचो निरोप घेतलो. आब्रामांत कानांत वस्ती केली. लॉटान त्या फालक्याच्या शारांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पर्यान आपले तोंबू ताणले. सोदोमाचो लोक एकदम खोटो आसलो आनी सर्वेस्पराचेर भोव व्हड अपराध कोरी. लॉट आब्रामा सोरशिल्लो कुशीन सोरतोच सर्वेस्परान आब्रामांक म्हणलें, तुजे दोळे उबारून तूं आसाय थंय थावन उत्तोरीक आनी दखिणेक ओस्तोमतेक तशें उदेंतीक पळय. तुका दिश्टी पडटा तो आख्खो देस हांव तुका आनी तुजे सोंस्तीक सास्तांक दितलो. सोमनीचे मातयेच्या कोणया भाशेन हांव तुजी सोंसोत वाडयतलों. कोणाच्यान सोमनीचे मातयेच्यो कोणयो मेजूंक जायत तर तुजी सोंसोत ताच्यान मेजूंक जातलें. उठ, ह्या देसाची लांबी आनी रुंदी भोवून पळय, कित्याक तो हांव तुका दितलों. तर आब्राहाम आपले तोंबू उबारून हेब्रोनांत आसलोल्या मामरेच्या सिंदूर रुखाशी पेणे केलें आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. म्हणुया, तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. चुकी विणे भोंवता, न्यायनितीन चलता, कालसावन तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशाक. जबाब, तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचोंडां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब, तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. कोश्ट आडमेली कितलेय येवं, दिल्लो सुपूत सांबाळटा, उश्णें दिता वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब, तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाका आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडय नाकात, कित्याक तीं गोडयेक तीं पांयां तोंडां मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करीत. म्हणटोच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. सुमोर्त आनी प्रवादी म्हणजे हेंच. ओशीर दारवंटांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोट्टाणांक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमकां हे अणभव घडलेले आसा की चड करून
आमच्या मदें एक आवड येता आनी ती आवडीक लागून आमी तें करूंक लागता आनी तातूंत आमचें सगळें तन मन धन घालून आमकां कितली खुशालकाय भोगता. एक पाटी असो एक भुरगो आसलेलो, तो म्हणल्यार तूं जेजुईट पाद्री जावंक म्हणल्यार पयल्या नवशिश्यांत आसलेलो. बाकीचे थंयसर ऑर्गन गिटार मागीर असली इन्स्ट्रुमेंट्स ते वाजयताले. वो आयल्या उपरांत थोडे दीस ताका कांय जावंक ना, पूण एक दीस सट करून ताच्या मनांत ही आवड आयली आनी तो सगळो गोत ते वाजोवंक लागलो. आनी म्हणलें सगळो गोत वाजोवंक जायना तुका, पूण जेन्ना सुटी आसता तेन्ना तुज्यान थोडो सुबेज वेळ घालूंक जाता. पूण ताच्या मनांत इतली ती इच्छा आसलेली की तो दीस रात तेंच घेवन आसलेलो. त्या दिसांनी ताका सावरांक जायनासलेलें, पूण ताणें कितें केलें, ताका सांगलें तेंच एक मागणें कर म्हणून आनी देवाक ओपून दी. ताणें तशें केलें, पूण ताच्या मनांत तेंच आसलेलें आनी शेकीत तो थोड्याच वेळान एकदम बरो जालो की सगळ्यान ताका म्हणटाले तूं वाजय. आनी इतलेंच न्हय, तें शिकल्या उपरांत ताणें खूब गायनां देवाक रचलेलीं आसात. हे भाशेन देव आमकां देण्यांनी बोदता. ती देणी आसली म्हणटच आमी मागीर आमी कितें करता, आमी आपल्या पासत तें हें देणें दवरिना, हें दुसऱ्या पासत आमी वापरता, देवा पासत वापरता आनी तो तेचे भाशेन करूंक लागलो. आनी कितलींच जाणां तुमी तेच भाशेन करतात. रांदपीण, एक रांदपीण म्हणजे माय एकली आवय एकली सगळीं जाणां रांदतात, पूण रांदता कोणा पासत, आपल्या पासत आपूण जेवन खावन मोटी जावपाक ना. सदांच आमी रांदता दुसऱ्या पासत. तर आमकां देवान देणी दिलेली आसा, ती तो देणी दिता ती आमकां बरे भाशेन म्हणल्यार ती वाडोवंक आनी ती वाडल्या उपरांत दुसऱ्या पासत आमी ती वापरूंक. हें मनांत दवरया आमी सदांच. देव आमकां आपल्याच पासत दिना, हें सदांच दुसऱ्या पासत. कित्याक आमी सगळीं जाणां एकी कुडींत जियेता, एकामेकाच्या पासत आमी जियेता, वावुरता. आनी आमी तर बारकायेन पळयत ह्या संवसारांत सगळ्यो वस्तू आमी तेच भाशेन करता, एकामेका पासत. तातूंत आमकां पयसो मेळटा म्हणून आमी म्हणना तूं सुबेज तातूंत ध्यान मन घालता, पूण हें कोणा पासत, सगल्या पासत. तर हें आमी मनांत दवरया. हे भाशेन तर आमी बारकायेन पळयत जेसून आमकां सांगलां तें पळयात कितें म्हणटा तो. म्हणटच हेरांनी तुमकां केलेलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. आमी कोणाक तर बरें करीत ती आनीक बरें करतात. आमकांच न्हय पूण दुसऱ्यांक करतलीं ती. एक दीस अशें जालें, एकलो असोच रस्त्या वयल्यान चलोन वेतालो. दुसरो पळय आसलेलो फुडल्यान, ताची सगळीं कागदांच बॅगांत ती भायर पडलीं. ताणें ती विंचून काडली आनी ताच्या फाटल्यान गेलो म्हणून लागलो ही तुजी सगळीं पडलेली, तूं हें कर, देव बरें कर म्हणून लागलो तो ताका. आनी तो गेल्या उपरांत तो म्हणलें तूं फुडें गेलो. फुडें कोण एकलो थंयसर चलतना ताची वाण थंयसर शिरकवली आनी तो ताका मदत करूंक गेलो. तो म्हणून लागलो देव बरें करूं, कित्याक तो जाणटेलो आसलेलो. हे भाशेन आमी बरें पळय करता तें दुसऱ्यांक आमी बरें करूंक लागता. पूण आमी तर वायट करीत जाल्यार हाचो वायट परिणाम दुसऱ्यांचेर जाता, तेय मागीर दुसऱ्यांक वायट करता. कित्याक हें सगळें मनांत आसा आमच्या. तर हे भाशेन भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच बरें तें करया. आनी हातूंत इतली घोटाय आसा, कितें मेवतलें म्हणून करिनाकात, पूण जेन्ना आमी बरें करता तेन्ना आमी देवा सारकीं जाता. कित्याक देव सदांच बरें पळय तें करता, उदृश्ट येता आनी वायट करता. आनी आमकां तें समजना खूब पाटी. आमी म्हणटा देवान वायट केलेलें आसा, देवान हें मोड हाडलेलें आसा. ना, देवान हाडूंक ना, तें उदृश्यान हाडलेलें आसा. पूण तातूंतल्यान देव बरेंपण आमकां दाखयता. आनी हें सदांच मनांत दवरात. पळयात, पयल्या वाचपान कितें पळयलां, लॉट ताचो बाचो आसलेलो अब्रामाचो. पूण तो कितें म्हणटा, आमी दोगूय जाण भाव, म्हज्या भावाचोच तूं आनी आमी दोग जाण भाव, कित्याक देव आमचो बापूय. हे भाशेन तो एकामेकाक लेखता आनी ताका म्हणटा तूं हिचे वाटेन वेताय तें तूं पयलें चूज कर, तूं निवड. तो म्हणटा ना, म्हाका हो जागो जाय. बरें म्हणूंक लागलो, तो जागो घे. जॉर्दानाचे नदी समकार
वो सायडीन खूब बरेपण आसलेलें म्हणजे बरीं झाडां पेडां जातालीं तें ताणें घेतलें. तो म्हणूंक लागलो बाकीचें हांव घेतां. देवान ताका हे भाशेन सांगलेल्याक आख्खें कानान गांव दिलो ताका आनी ते भाशेन ताची संख्या वाडयली, सगळें बरेपण केलें. ताका लागून भयणीनो आनी भावनो भियेनाकात. सदांच जेजूच्या एकवटांत आमी उलोवया, करुया, सगळें आमचें जिवीत ताचे बरोबर सारया आनी तशें सारीत तर एकदम बरें जातलें. आयज 3 जाण सांत आसात पूण हांव तांचें सांगिना तुमकां, फकत तांचीं नांवां सांगता. पावलिनस नॉलाचो पावलिनस ताणें आपलें जिवीत काजारी जालो आसलेलो पूण मागीर ताणें दोगांयनी आपलें जिवीत ती मोटवाशी जाली आनी तोय मोटवाशी जालो आनी मागीर ताणें आपलें जिवीत हे भाशेन देवा पासत सारलें. इतालियाक आयलो आनी ताणें खूब मागीर बरेपण केलें. ताची बायल स्पान्याची आसलेली पूण ते भाशेन तो आयलो आनी मागीर ताका थंयसर बिशपूय जालो तो आनी ताणें खूब बरेपण लोकां पासत केलें. जॉन फिशर तो एकदम हुशार आसलो, इतलो हुशार की इंग्लंडाक ताका येद्यो व्हडल्यो पदव्यो मेळ्ळेल्यो पूण ताणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें आनी तो हे भाशेन व्हडलो हो जालो म्हणना तूं पाद्री जावन ताणें आपलें जिवीत ते भाशेन सारलें. पूण कितें जालें थंयसर इंग्लंडाक हेनरी VIII आसलेलो ताका आपलें काजार पळय क्रिस्तांवपण आसलेलें तें मोडूंक जाय आसलें कित्याक ताका भुरगो नासलेलो, चेडो नासलेलो पूण तो पोत्तून तें मोडून आनी एक पाटी काजार जावंक सोदतालो आनी ताणें सांगलें ना, तूं वडील न्हय इगोज मातयेचो, वडील जावन आसा पाप साहेब, तुज्यान अशें करूंक जायना, तुका जाय पळय तशें. आनी ताका लागून ताणें ताका मारलो आनी हे भाशेन तो मेलो. जॉन थॉमस मोर पळय आहा तोय तेच भाशेन तो काजारी आसलेलो. तिका 4 भुरगीं, बायल ताची पयली मेल्या उपरांत दुसरे बायले कडेन आनी तिणें तांचो बरो परामर्श केलो. तेच भाशेन ताकाय तशेंच म्हणटालो तो, तूं हें अप्रूव कर. ताणें म्हणलें ना आनी ते पासत ताकाय मारून उडयलो. म्हणून ते सगळे एका क्रिस्ताच्या त्या सुमूर्ती प्रमाणे कितें बरयल्लें आसा तें पाळच्याक ताणें आपलो जीव पर्यंत दिलो. तो ते भाशेन आमी खूब पाटी मोगान दुसऱ्या पासत सारकें पळय तें करपाक आमी जीव पर्यंत दिवंक तयार आसूंक जाय. पूण ही कृपा आमकां देवच दितलो कित्याक हे सगळे पळय मेले ताणें केन्नाच दुसऱ्यांक वायट करूंक ना, तांकां बरेंच सांगलें आनी हांव तर मोत्तां तुजे पासत तें तुज्या साल्वासा पासत तुजें जिवीत बरें जावचें पासत. हे भाशेन आमचेंय जिवीत सादतना आमी तर ह्या वेळार एकूच मिनट दोळे बंद करया, जेजूच्या एकवटान रावया आनी जेजू आमकां सगळें बरेंपण फावो करतलो, कुडीचें, मोनाचें, ओतम्याचें. ही गॅरंटी ताणें आमकां दिलेली आसा. पूण आमी हिंच्याच चिंतनाक ना उतरांक ना कोन्यांक वो मनशांक वो जाग्यांक एक चिटकोन रावचें न्ही, पूण सदांच ताच्या एकवटान रावया आनी तो आमकां बरेंपण फावो करतलो. सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागया जांकां कोरोना व्हायरस जाल्लें आसा आनी कितल्योच आनी गरजो आसा तितल्यो मनांत धरून आतां ही मागणी आमी देवाक भेटोवया. सोरपुदेदार आनी काकुळसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणाळ्यान आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोधरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक तुवें एक वॅक्सीन भायर काडूंक दिलेलें आसाय आनी एक वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा, ताचो बरो परिणाम जावंक आमी तुजे कडेन मागता. आमचे सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 41 C30. Amchi
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्प दितार आनी शासनाच्या देवा सोर्व काली आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सोट आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी करोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या गुरसानी पुनः जीवनपणा पोरवीर तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले ज्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें बडजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्म दूत आनी सर्व तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमकां एकवटोन आसा आनी तो आमचे बरोबर हे मागणें बापायक उबारता. आमी ताका एकवटोन सगलीं आमची इंतेसां काळजांत धरून जेजू बरोबर आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकतांव तूं आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोयांचो राखातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दवरून दुतांक म्हणलें आनी तूं आतां आमकां सगळ्यांक घरा आशिल्ल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोलीस मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज नंबर 55 D15 Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनीक सोशे उदक उज्या दिव्याक बोल दिसलेचे यात्राक चलत बोल उबेचे उज्या दिव्याक बोल दिसलेचे यात्राक चलत बोल उबेचे तुझे मगर मागना शिवीत ना बोल जेसू आनी पदवी तुझे मगर मागना शिवीत ना बोल जेसू आनी पदवी मागुया दयाळ बापा तुज्या पुताच्या उमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी कोत्ताय परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळ अशें कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवपार भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा आमेन गीत घेवया पेज नंबर 85 E13 वाकाणी देवा बाबा वाकाणी दाशा